तांबडीसुर्ला वचपाक आयिल्ले खुबशे पर्यटक साकोर्डा ते मुरग्या चलत वचपाक बांदिल्ल्या पुलार वाऱ्याक बसतात। मात पूल खंय कालवाक पाविल्ल्यान थंय येवपी पर्यटकांच्या सेफ्टीचो प्रस्न उप्रासला। नवो पूल जाल्यार ह्या पुलार कोणूच लक्ष घालना। सरकारान एक तर हो पूल मोडून उडोवचो ना जाल्यार सारको करचो म्हूण थळावे मागतात। आमी जे हांगासर उबे आसा ते जे हे पूल आसा त्या पुलाचेर पयलीं येरादारी वयताली, जेन्ना होडी आसलेली तेज्या नंतर हे पूल बांदलेले आनी त्या पुलाच्या आदारान ते पलतडचे लोक ह्या पुला वयल्यान वयताले। आनी अशें जालां की आतां सद्या नवीन पूल बांदल्या कारणान ह्या पुलाचेर नवीन जे ट्युरिस्ट येता पळय तांकां ते खबर नासता न्हू। ह्या पुला वयल्यान ते जेन्ना वयता आनी ह्या पुलाची तुमी परिस्थिती पळयता आसतली, डागडुजी ना, ताका सायडीन ते सेफ्टी म्हणून कितें घातलेलें आसा पळय तें ना तांकां, त्या खातीर तेंच्या जिविताक धोको आसा। जेणे करून जे ट्युरिस्ट येता पळय जाका खबर ना, एखाद्या वेळार तेजो पांय घसरोन जर उदकान पडलो तेजो जिवा मरणाचो प्रश्न आसा। हेज्यान फुडल्यो सुद्दां 2 घडणुको हांगासर जाल्ल्यो आसा। हांगासर 2 जाण बुडोवन मेल्लेले आसा। अशेंच जे ट्युरिस्ट आसलेले जे लोकल आसा पळय तांकां पेंवंक कळटा, त्या ट्युरिस्टांक मात्ती खबर ना ह्या न्हंयचे बाबतीचें। इवन जे ट्युरिस्ट येता पळय तांकां कितें खबर आसतलें। हो पुलाची डागडुजी तरी करची, नाजाल्यार कायमचो हो पूल बंद करून उडोवपाचो। तांबडे-सुर्ला जे वयता पळय ते हांगा हॉल्ट करता, हांगा थंड वातावरण पळयता, न्हंय पळयता। हांगासर तुमी पळयलें आसतलें साकोड्ड्या ते मुरग्यां असो एक हो पांयवाट आशिल्लो एक बारीकसो फूटब्रीज हांगासर बांदलेलो आनी लोक ह्या वाटेंतल्यान यो वच करताले, म्हणल्यार तांकां सोयस्कर पडटालें, शॉर्टकट पडटालें। पण आतां इतलीं वर्सां जालीं साकोड्डेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।